येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक पळायचे हेडलाईन्स. आखे मडगाव लायटीच्या खांब्यार लांबल्यात इंटरनेटाच्यो वायरी. थळावे थकले कागाळी करून निमणेकडेन वीज खात्याक आयली जाग. फुलांचो भार घेता हांव, पूण ह्या कमळाचो भार घेवचो तुमी सगळ्यांनी, अशें म्हणत भाजपाचो नवो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आयलो निवडून. राज्यात अपघातांच्या आंकड्यांनी वाढ. आमोणा हिट अँड रन केस. रस्त्या कुशीक बसून नुस्तें विकपी 100 तारीख गाडयेन धपको दिल्ल्यान आयले मरण. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आखे मडगांव लायटीच्या खांब्यार इंटरनेटाच्यो वायरी लांबल्यात. थळावे कागाळी करून करून थकले. आतां वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन खांब्या वयल्यो सगळ्यो वायरी नितळ करपाक सुरवात केली. पळयात. लायटी खांब्याचेर पयलीं फक्त केबलवाले आसात हेच वायर घालताले आनी तेन्ना इंटरनेट बी नासले. आनी आतां कितें काय म्हणलें जाल्यार ही इंटरनेट येयल्यात आनी इंटरनेट जो जर 100 तरी इंटरनेट येयल्यात. आनी ह्या इंटरनेटाचो जो केबल आसा हे सगळी खांब्याक बांदले कडेन आसा. आनी एक वटेन सिटींतल्यान जे वायर वयतात ह्या सिटीचे बी जे बरी दिसता ती सुद्दां वाट लायले कडेन आसा. एक खांब्यार 100 जर केबल जर उरले जर करपाचें कितें म्हणूनच लोकांनी कंप्लेन केल्ली. आनी हेजो फटको जाल्यार सद्या आतां इंटरनेटा बरोबर केबलवाल्यांक बसले कडेन आसा. हेजेर सरकारान बेगीच्या बेगीन एक उपाय काडचो आनी सोल्युशन काडचें की कितली इंटरनेट केबल उरपाचें आनी कितली इंटरनेट यूज करपाची ती सद्या करची पडटलें. ना जाल्यार आनी कितलीशे इंटरनेट तयार जातले आनी ते येतले आनी अशें करून सद्याक लायटी खांब्यांचेर पेज येतलो. आमी इतलें सांगतात की हे इंटरनेट केबल जे आसात हे जेन्ना लोक मरतात, भुरगे एक्सिडेंट जावन मरतात, गड्या वायर लागता तेन्ना पडोन मरता तेन्ना हात वयर काडटात, आपल्यालो केबल न म्हणटात, एकमेकाची हेजेर घालतात. आनीक पुलीसय सद्या हतबल जाल्यात. तांकांय पंचनाम कसो करता म्हण तो कळना. ते पंचनाम करतात, एक्सिडेंट म्हणटा आनी उडयतात. मडगाव आखे वाठारान लायटीच्या खांब्यार लायटीच्यो वायरी सोडल्यार इंटरनेटाच्योच वायरी दिश्टी पडटात. ह्या वायरींक लागून अपघातय जाल्यात. कितलेशेच जाणांचे जीवय गेल्यात. पुराय गोंयची हीच गत. थळाव्यांनी कितल्याशाच फावटी कागाळ करून आतां खंय तरी तांकां सुटकेचो स्वास घेवपाक मेळटलो. वीज खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यान हो विशय हातांत घेवन सगळे लायटीचे खांबे इंटरनेट वायरी कडल्यान मुक्त करपाचे थारायले. पर्सनली कांय कंप्लेंट करूं ना. हांवें 6 म्हयन्या पयलीं व्हिडिओ काडून घाल्लो हिंगा हाकेचो ते वायरी लागून केबलाचे इंटरनेटाच्यो सारके डेंजरस आनी ते बुरशे दिसतात सगळे. आनी चोवपाक ना ते इलेक्ट्रीक पोल पळय आहा तेजे पोलाचेर घायल्ले ते सगळे इंटरनेट केबल आनी ते पोल बँड जाल्ले आनी वायरी तेंगे केबल तुटून सकयल पडटाले. जायत लोक वायरी मोटरसायकल घुसपून एक्सिडेंट जाले. थोडे वायरी गोळ्या लागून मेले पासून सगळ्यांक खबर आहा आमचो रिकॉर्ड आसतले. पण तेन्ना 6 म्हयन्या पयलीं व्हिडिओ घाल्लो. मागीर आतां पयर एक आमगेलो एक्सायज डिपार्टमेंटाचो काशीनाथ शेटे नोडल ऑफिसर तेगे कांय न्यूजार पयले पेंटींग ताणें हे भाशेन ते स्ट्रीट लायटाचे घालितले तेन्ना काडले ते. सो मागीर हांवें वचून आनी एक व्हिडिओ घायलो आमच्या हाकेचो प्रचार दीस पयले आनी रिक्वेस्ट केलें बाबा कोण व्हायरल जावन सोशल मिडियाचेर व्हायरल जावन काशीनाथ शेटेन तेंचे क्लियर करचे. आयज ते घेवन ते क्लियर करता हे लोकांक खातीर. पळय अंडरग्रावंड केबलींग जालां आनी अंडरग्रावंड केबलींग जावन वायर सगळें भितरल्यान आहा इलेक्ट्रीक. हे खंयची केबल हे खंयचे इंटरनेट म्हणटा तें खंयचें हे कोणा इतली कितें इतले ते इलेक्ट्रिसिटीक वायर आसल्यो त्यो मेजपाक मेळटाल्यो. हे केबल मेजपाक मेळटा. हे व्हेरी डेंजरस आहा. आनी स्ट्रीट लायट पळय आहा ते सगळे बँड जाता पोल हे वायरीचे ओडून. पोलाची स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी मागलेली ताणें ती स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी तो पोल ते आतां ओडून पळय हालता तो पोल तो पडपाक आहा. पोल कोणाचेर तकलेर पडत जाल्यार आमचेर येतले. आनी म्हणून आमी तो आतां वयर चडून कोण ओके. पूण ताका लागून तुमी हें केलें स्टॅबिलिटी ना ताका तो पडत जाल्यार आमी त्रासान पडटले. कटकट कर.
गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. फुलांचो भार हांव घेता, पूण ह्या कमळांचो भार तुमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय, अशा उतरांनी भाजपाच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षान सदानंद शेट तानावडेची जागा घेतली. दामू नायक भाजपाचो नवो प्रदेशाध्यक्ष म्हणून वेचून आयला. भाजपा पक्षात उमेदीचे ल्हार पातळ्ळा. ह्या फुलांचो भार हांव घेता, पण आयकयात, ह्या फुलांचो भार हांव घेता, पण ह्या कमळाचो भार तुमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय. 2027 वर्सा भाजपाचे 27 आमदार वेचून हाडपाचो यत्न करात. नवे वेचून आयिल्ले प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक ही जापसालदारकी घेतले. फुडल्या 1.5 वर्सात प्रदेश भाजपाचे नवे मुख्यालय उबारतले, डॉक्टर प्रमोद सावंतान आपल्या भाषणात सांगले. गोवा प्रदेश भाजपाच्या नव्या अध्यक्षाची निवड जाहीर जाली. प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर आदलो आमदार तसोच भाजप नेतो दामू नायकाची बिनविरोध निवड जाली. फुलांचो भार हांव घेता, पूण ह्या कमळाचो भार तुमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय, अशें म्हणत भाजपाची तोखणाय नव्या प्रदेशाध्यक्षान केली. आयच्यान दामू नाईक भाजपाचो नवो प्रदेशाध्यक्ष म्हूण पद सांबाळटलो. तो सर्वसम्मति से और एक ही नामांकन होने के कारण से मैं गोवा प्रदेश के चुनाव अधिकारी होने के नाते श्री दामोदर दामू गजानन नायक को इस गोवा प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित करता हूँ. अध्यक्षपद ही एक जबाबदारी बी आसा. अध्यक्षपद हें ह्या जे व्हडले पार्टीन सोपयलां तें फक्त फकाणांनी. हें काम केल्ल्याची पावती आसतनाच फुडें काम करपाचो संकल्पय बी आसा. 2027 तयार आसात जाय ना तयार. आतां येदी व्हडली जबाबदारी म्हजेर दिल्या, येदी व्हडली जबाबदारी म्हजेर दिल्या प्रदेश अध्यक्ष पदाची. ती जबाबदारी म्हटल्यार कितें, ओदोळ हांवें मुद्दाम उल्लेख केलो की तो उल्लेख सांगतना म्हटलें की प्रत्येक कार्यकर्त्यांचो इतलो मोग आसा, प्रचंड मोग आसा. ह्या फुलांचो भार हांव घेता, पण आयकयात, ह्या फुलांचो भार हांव घेता, पण ह्या कमळाचो भार तुमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय. कार्यकर्त्यांनी अशाच पद्धतीत एके वाटेंतल्यान सरकार आणि दुसरे वाटेंतल्यान संघटन ही ताकद दिवची, जेणे करून 2027 बाब सदानंद शेट तानवडे हांच्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे 27 परत एकदा आमकां 27 सीट निवडून हाडपाक जाय. हाज्या खातीर आतां पासून कामाक लागपाक जाय. बाब दामू नायक ह्या पार्टीच्या नेतृत्वाच्या सकयल बाब दामू नायक अध्यक्ष म्हणून ताजी जबाबदारी चड आसा, कारण परत एकदा तिसरो टर्म सोंपल्या उपरांत 4थे फावटी भारतीय जनता पार्टी गोंयांत हाडपाक जाय. 15 वर्सां कंप्लीट जातले आणि आमकां 20व्या म्हणजे 4थ्या टर्माक आमकां भारतीय जनता पार्टी सत्तेन हाडपाचें तेजें काम आसा. आणि ताका साथ आमी सगळ्या सामान्यांतल्या सामान्य सगळ्या कार्यकर्त्यांनी दिवची हे तुमच्या लागीं मागता. कारण आज म्हणजे केन्ना तरी परत म्हणजे एखाद्या व्हडा कार्यक्रमात सगळ्या जाणांक आमी आज हांव थोडीशी दिलगिरी व्यक्त करता, कारण आमकां तालिगांव कम्युनिटी हॉलूय मेळूंक ना किंवा पणजे कन्व्हेन्शन सेंटरूय मेळूंक ना आणि श्यामा प्रसाद मुखर्जीय मेळूंक ना. कारण हो कार्यक्रम आमचे सुनील बन्सलजी आयिल्ले म्हणून आयजूच करपाचो आशिल्लो. तिनूय हॉल न मेळ्ळ्या कारणान आमकां कॉम्पॅक्ट हॉलात हो कार्यक्रम करचो पडलो. त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. बट फुडले फावटी म्हणजे व्हडल्यातल्या व्हडल्या हॉलात अशा कार्यक्रम पार्टीचे जातले, कारण पार्टीक आतां बारीक हॉल चलना, कळलेलें आसा. नवीन कार्यालय बऱ्याच सगळ्या कार्यकर्त्यांक खबर आसतलें. आमचें नवीन कार्यालय हे कदंबा पाटोचेर जाता. फुडल्या 1.5 वर्साच्या भितर आमी नवीन कार्यालय पुराय करतले. 27 निवडणुकेच्या पयलीं नवीन कार्यालयाचें उक्तावण आमकां करपाचें आसा. भारतीय जनता पार्टी ही सामान्यांतलो सामान्य कार्यकर्तो कोणी हांगा पावपाक शकता. म्हणजे आमी जे अध्यक्ष जावन गेले तेंची फॅमिली बॅकग्रावंड कोण तरी पॉलिटिकल आसा अशेंय ना. पण ह्या भितरलो तुमच्या पैकी म्हणजे आज जो मंडळ अध्यक्ष आसा फुडल्या 10 वर्सां भितर तोय प्रदेशाचो अध्यक्ष जावपाक शकता. आनी त्यामुळे आमची सगळ्यांची जबाबदारी 2027 निवडणूक आमकां जिखपाक जाय. तेचे 50% काम आमी आज पूर्ण केल्लें आसा. आमकां सगळ्यांक मेळून म्हजें तुजें न्ही, आमकां सगळ्यांक मेळून करपाक जाय. कितें ही दृश्टी जी आसा हेजें कितें आसा आमच्या दोळ्या समोर स्पश्ट आसा, तातूंत कांयच ना. आमी जो पर्यंत हांगा हो देश
नंबर 1 जावचें ना, जगांतलो नंबर 1 जावचें ना, तोपर्यंत आमी स्वस्थ बसचे ना अशें आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सोपूत घेतलेलो आसा. आनी त्याच आदाराचेर आज आमी फुडें सरतात. आनी ताका लागून एक अटलजीचें एक हें आसा, 13 वैभव सदा रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रे. तुजें वैभव सदांच आमी वयर दवरतले. आमी कदाचित 4 दीस आसतले आसची ना, पण तुका सदांच आमी वयर व्हरतले. ही भावना घेवन आमी सगळे फुडें सरिल्ले आसात. एक गोष्ट आसा की भारतीय जनता पार्टीचो एक कशें जाता की आमी अध्यक्ष जरी थंय बसलो आसत जाल्यार कार्यकर्त्यांचो प्रेम, कार्यकर्त्यांचे कश्ट ते सगळ्यांत म्हत्वाचे. जाता कशें की तें दिसतना हांव अध्यक्ष म्हणून म्हजें दिसता, हांव न्ही तो, म्हज्या फाटल्यान जे दिसनान पळय त्या लोकांनी केल्लें कार्य आसा त्या कार्याक लागून आमकां यश मेळत गेलें आनी म्हणून एका निवडणुकी फाटल्यान दुसरी निवडणूक आमी जिखत गेले. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. आमोणा हिट अँड रन केसीत रस्त्या कुशीक बसून नुस्तें विकून आपले पोट भरपी शांबा तारी ह्या 75 वर्साच्या दादल्याचो जीव गेलो. ह्या अपघाता उपरांत ड्रायव्हरान फुज्ज्यो काडिल्ल्यो, पूण दिवचल पुलिसांचे शिटूकसाणीक लागून ताका रातयांच ताब्यात घेतलो. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आमोणा पुलाकडे जाल्ल्या हिट अँड रन प्रकरणात दिवचल पुलिसांनी इमिजिएट अशी एक्शन घेताना त्या एक्सिडेंटाक कारणीभूत आशिल्ली कार तसोच जो ड्रायव्हर आसा ताका अटक केल्या अशें कळ्ळां. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण माशेलांतल्यान सांखळीच्या दिकेन वचपी कारीन काल सांजे सादारण 5:30 वरांचेर ज्या आमोणा पुला कडेन नुस्तें विकपी शांबा तारी ह्या 75 वर्सां पिरायेच्या मनशाक धडक दिल्ली. त्या उपरांत तो गंभीर जखमी जाल्लो. ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्या उपरांत ताका मरण आयिल्ला अशें कळ्ळां. आज दिवचल पुलिसांनी ह्या प्रकरणान गुन्यांव नोंद करून आयज राती उपरांत ह्या प्रकरणान कारणीभूत आशिल्ली कार तशेंच जो ड्रायव्हर आसा ताका अटक केला अशें कळ्ळां. दिवचल पुलिसांनी इमिजिएट अशी एक्शन घेताना जे वाटेर CCTV कॅमेरा आसा तशेंच दुसरे हे आसा त्याची म्हायती घेवन हे प्रकरण तडीक लायला अशें कळ्ळां. पूण अशेंच कळटा की हो जो शांबातारी आसा तो खुबशीं वर्सां ह्या जाग्याचेर नुस्तें विकतालो आनी काल ही घटना घडली. ताच्या उपरांत आतां जी कार आसा ती दिवचल पुलिसांनी आपल्या ताब्यांत घेवन फुडलो तपास करीत आसा. पण जी डेड बॉडी आसा ती सद्या GMCन व्हेल्ली आसा पोस्टमॉर्टमा खातीर आनी जी फुडले तपास जो आसा तो दिवचल पुलीस करीत आसा. गोंयांत अपघातांच्या आंकड्यांनी वाड जायत आसा. दिसपट्टे अपघात घडत आसता, खास करून हिट अँड रन प्रकरणां, जाका लागून निश्पापींचो बळी वता. ह्या अपघातांचेर आळाबंद हाडपाक सरकार साबार पावलां उबारत आसात. रातच्या वेळार चडशा रस्त्यांचेर तळीरामांक आडावपाक पुलीस गस्ती लेगीत आसता. तशेंच वेगान धांवडावपी गाडयांचेर नदर दवरपाक कॅमेरेय बसयल्यात. तरी ह्या अपघातांक शीम मेरना. हाका आतां जपसालदार कोण? होवूय तितलोच सतावपी प्रस्न. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. सरकारान ISP खातीर योग्य मार्गदर्शक तत्वां दिवपाक जाय. 20 खात्यान जे कितें केलां तें योग्य न्हय, कारण निमणे ह्या विशयांतल्यान गिरायकांकूच त्रास जाता. आयकात केबल ऑपरेटरांक पत्रकार परिशद घेवन पुराय म्हायती दिली. वीज खात्यान हालींच दक्षिण गोंयांतल्या वीज खांब्याचेर बांदिल्ली इंटरनेट आनी TV केबल काडपाक सुरवात केल्या आनी ह्या सप्तकाचे सुरवेक पणजे ताची कामां सुरू जाल्यात. ही कारवाय वीज खांब्याचेर आशिल्ल्या अनधिकृत केबलांक लक्ष करता. खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण ही वायरी लोकांक त्रास निर्माण करता, लोकांक सुरक्षेक धोको निर्माण करता. हाका लागून केबल ऑपरेटरांनी आनी इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या. तेची सुनावणी बुधवारा जातली. We wanted to hold this press conference as members of the newly formed AGISPA, which is the All Goa Internet Service Providers Association. Newly formed so that we can come together and do what we need to do in a systematic, in a controlled manner, yeah? The end person those are getting penalized is the end customer, which are the residents of the Goa, the people those are operating in Goa. We have been talking about invest in Goa, we are talking about amazing Goa so that people can come down in Goa. But when the people like us, those are providing the infrastructure in this particular manner without having an amicable solution,
going ahead and penalizing the ISP is actually penalizing the end customer. What happens tomorrow? Somebody is having a crucial meeting with the offshore client. What happens to the residents? Those are having their elderly parents staying here, right? Tomorrow, we know the situation in Goa that mobile network is not working. Everybody is depending upon the Wi-Fi networks. Students, they are studying here. Their studies are getting impacted. तेंच्यांनी रीट पेटिशन घातल्यास हायकोर्टान आनी जेन्ना ती नोटीस सर्व जाली डिपार्टमेंटाक जेन्ना हायकोर्टान रीट पेटिशना मॅटर इज इन द कोर्ट तुमी कशी एक्शन घेतल्या तेचे हियरींग वेनिसडे आसा सो वेनिसडे आमकां खुबशे क्लॅरिटी येतली एक्झॅक्टली गोवोरमेंटाचे तर्फे एक्झॅक्टली कशें वचपाचें हाव टू गो अबाउट इट गोवोरमेंटान खंय तरी ते गायडलायन्स घालूंक जाय कशें करपाचें ते घालूंक जाय आतां इलेक्ट्रीक पोल घातला ते जाणा आय एम द ISP म्हाका लायसन दिला सेंट्रल गव्हर्मेंटान DOIT सेंट्रल आनी इट्स नॉट शॉपाचें लायसन न्हू तें लोकांक सर्वीस दिवपाक लागून लोकांक ते घरांनी सर्वीस दिवपाक लागून ते ऑल स्टेट इन्क्लुडींग गोवा तेंच्यांनी ते प्रोविजन करूंक जाय आयदर अंडरग्रावंड ओवरहेड कशें वयतले आतां सगळ्यांक जर आरोग्य खणपाचें सपोज घेवंक लायलेलें इज अ ह्यूज कॉस्ट यू नो ते करोडांनी वयता ते खंय तरी प्रोविजन कर यू चार्ज अकॉर्डिंगली सपोज अंडरग्रावंड बाबा अशें सगळ्यांनी म्हण इतले दी जाता सगळें केबल सर्विसीस TV सर्विसीस जाले थ्रू एनालॉग केबल मागीर इंटरनेट ब्रॉडबँड जे चालू जाले तितूनसून हे सगळे ऑपरेटर जे आमी आतां हांगासर उबे आसा तेंच्यांनी इंटरनेट सर्वीस ही हो प्रकार चालू केलो ताका म्हणटा तो ब्रॉडबँड मागीर 5G टॅक्नॉलॉजी चेंज जाल्यो मागीर FTTH येयलो आतां ISPs म्हणून एक सेक्टर चालू आहा तो DOTन चालू केला टॅक्निकल उलयता ISP इंटरनेट सर्वीस प्रोवायडर हे जे सेपरेट रेजिस्ट्रेशन आसा आतां मुद्दो आजून पर्यंत लोकांक व्हडलोसो क्वेश्चन आसा लोकांक की ऑथॉरिटीक आनी आमकां व्हडलोसो क्वेश्चन आसा की एक्झॅक्टली कितें हेका 3 ऑथॉरिटीज जाले LCO लोकल केबल ऑपरेटर इज 80% इन गोवा एंड ओनली 20% आर ISPs जो ISP जो ऑपरेशन जे रजिस्टर्ड लायसन्स घेतले ते फक्त 20% आसा बाकीचे 80% जो चंक आसा तो आमचो केबल ऑपरेटर जे ट्रेडिशनल केबल ऑपरेटर 20-25 वर्सां जाले हांगासर ऑलरेडी एक्झिस्टेड मोर दॅन दॅट ते हांगासर ऑलरेडी काम करता तेंचो एसोसिएशन ऑलरेडी आसलो आतां हे न्यूली एसोसिएशन आज फर्स्ट जी प्रेस कॉन्फरन्स ह्या असोसिएशन थ्रू जाता ते असोसिएशन म्हणटा ते इंटरनेट सर्वीस प्रोवायडर आतां द प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन आमकां खबर आसता की वेन आय वॉज आमी जेन्ना चालू केल्ले ब्रॉडबँड तेन्नासून लेट आमचो ऑनरेबल CM मनोहर पर्रीकर तेजे कडेन आमी पर्सनली वचून सगळे हे डिस्कस केले आफ्टर दॅट IT पॉलिसी ड्राफ्ट जाल्ली तेज्या नंतर सर्टन कंडिशन जाल्ले तेन्ना ते ₹1 पर मिटर असो कितें क्लॉज आसलो गॅजेट जाले डिस्कशन जाले भरपूर एमेंडमेंट जाले आतां सद्याच्या परिस्थितीन अशें आसा की एवरीथींग द टॉपीक इज क्लियर आनी ते कम्युनिकेशन जे गॅप आसले बिटवीन LCO लोकल केबल ऑपरेटर ISP आनी ऑथॉरिटी ते खंय तरी आतां तो ब्रीज तयार जाता आनी जशें ऑनरेबल IT मिनिस्टर आनी ऑनरेबल IT डिपार्टमेंट हेणी एक्टिवली इनवॉल्व जावन हे सगळे आमचे जे LCO प्लस ISP आहा तांकां रेगुलरायज करपा खातीर रिकॉग्नायज करपा खातीर ही जी 31st डेडलायन दिल्या ती एक्चुअली बरी आसा कम्युनिकेशन लोकल केबल ऑपरेटर कडेन जावनासले आनी पयलींचे डिस्प्यूट्स पेंडींग आसले म्हणून हे गॅप चालू आसले सो आतां ते ऑलमोस्ट सगळे सॉल्व जाले आनी असोसिएशन ऑलरेडी प्रोसेस चालू केला आनी ह्या प्रोसेस चालू आसतना पॅरलल जे कटिंग चालू आसा ते खंय तरी पेनफूल जाता दोनूय केबल ऑपरेटर आनी इंटरनेट सर्वीस हांकां ह्यो पेनफूल प्रोसेस आसा गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव शेनवार मेरेन तापमान वाडत रावले तापमान सामान्य परस चड नोंद जाला हवामान खात्याचो अदमास आयतारा उष्ण दीस जाणवतलो तापमान चड आसले तरी आर्द्रतायेचें प्रमाण उणें आसल्यार बरीच सुखद परिस्थिती तिगोवन दवरपाक मजत जातली दनपारचें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाचें आसा जाल्यार उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियस मेरेन देंवपाची शक्यताय आसा कांय वाठारांनी नितळ मळब आनी थंड तापमान आसूं येता फुडले 5 दीस हवामान सुकें उरतलें फुडल्या 2 दिसांत मळब निवळ शेनवारचें तापमान 34 डिग्री ते 23 डिग्री सेल्सियस मजगती शेनवारा सकाळी आनी राती धुक्याची परिस्थिती येरादारी करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो गोंयच्या बोट धन्यांक कसलीच शिटकावणी ना ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365
गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.